नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। सुप्रीम कोर्टान मायनिंग केसीची सुनावणी धुकल्ली फुडें सप्टेंबरांत ना, एक वेळ ऑक्टोबराच्या चौथ्या सप्तकांत सुनावणी जावपाची शक्यताय। दिल्ली सामूहिक बलात्कार खुनाचे केसीत चारय दोषीक कोर्ट शुक्रारा फरमायतले ख्यास्त। परसों डे आफ्टर टुमारो फ्राइडे 2:30 बजे के लिए सेंटेंस पर ऑर्डर जज साहब को करना है। विष्णुक चौथी उपरांत भाजपाचे समन्स आरंभला ते बरोबर न्हय, पदवी काढून घेवपाची शक्यताय। या चतुर्थीचे 11 दीस जाले नंतर आमी तेका आपोवन घेतले आणि तेजे कडेन सविस्तर उलयतले। पर्यटन मंत्री म्हणटा सनबर्न कांदोळे करचे परस दुसरे कडेन केल्लो बरो। कळंगूटचो आमदार मात म्हणटा कांदोळेन सनबर्न आपणायला, बारीक सारीक गजाली जाग्यार घालच्यो। आणि चिखली आसय ना रस्तो, 30 वर्सां जाली आसयकार पळयतात वाट। सरकारा आयली गेली, दर एकल्याच्या तोंडाच्यो फटाच्यो, काम मात जायना। खबरो विस्तारान। सुप्रीम कोर्टान गोयचे मायनिंग केसीचेर सुनावणी म्हयनोभर फुडें धुकल्ल्या। सुनावणी सप्टेंबरांत जावची ना, एक वेळ ऑक्टोबराच्या चौथ्या सप्तकांत जातली। ग्रीन खंडपीठावयली जुईज रंजन गोगोय सध्या संविधानीक केसीचो सुनावणी घेता। ताका लागून ग्रीन खंडपीठ बसपाक शकना। मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण दिवाळेचे सुटये उपरांत एक वेळ 22 ऑक्टोबरासावन कोर्ट सुनावणी घेतले। ताका लागून मायनिंगाचे फुडें नेमकें कितें हें कळपाक नोव्हेंबर उजवाडटलो। गोंयच्या मायनिंग प्रश्नाचेर सुप्रीम कोर्टात केन्ना सुनावणी जातली हाचेर अजून कांयच थारूंक ना। ग्रीन खंडपीठाचेर आशिल्ले न्यायमूर्ती रंजन गोगोय सध्या फौजदारी आनी वेपारी टॅक्सां विशीं अपिलां आयकतात। ही सुनावणी आनीक 1 म्हयनो चलूं येता। ग्रीन खंडपीठ दर सोमारा सुनावणी घेता। 9 ते 16 ऑक्टोबर मेरेन सुप्रीम कोर्टाक दसऱ्याची सुटी आसा। ताका लागून गोंयच्या मायनिंग प्रश्नाचेर 22 ऑक्टोबरा उपरांतच सुनावणी जावं येता। उच्चाधिकार समितीन मागिल्ली म्हायती गोंय सरकारान अजून मेरेन दिवंक ना। सीईसीन गोंयांतल्या बेकायदा खणीचो अभ्यास करून कांय सुचोवण्यो केल्ल्यो। कायदेशीर खणी परत चालू करपा विशीं ह्यो सुचोवण्यो आशिल्ल्यो। गोंय सरकारचें मायनिंग धोरण अजून तयार जावपाचें आसा। सध्या मसुदोच तयार आसा। हें धोरण थारल्या उपरांत तें इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्साक कळोवचें पडटलें। चालू आशिल्ल्या गोंयांतल्या 90 खणींच्यो DGPS सर्वे करपाची सुचोवणी उच्चाधिकार समितीन गोंय सरकाराक केल्ली। लीजवाल्यांनी हो सर्वे आपणाल्या खर्चान करचो असो आदेश खण खात्यान लीजवाल्यांक दिल्लो। हो सर्वे अजून मेरेन जावंक ना। लीजवाल्यांनी केल्लो सर्वे सीईसीन मानून घेवपाक न्हयकार दिला अशी माहिती सुत्रांनी दिली। गोंयांतल्या अभयारण्या भोंवतणी 1 किलोमिटराचो बफर झोन आसचो असो निर्णय गोंय मंत्रिमंडळान हालींच घेतला। गोंय सरकाराचो हो निर्णय हालींच केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण खात्याक कळयला। मिनाचेर लक्ष दवरपा खातीर रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन बसोवपाचें काम अजूनय चालू आसा। त्या भायर मायक्रो लेव्हल एनवायरॉन्मेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट एजन्सीय गोंय सरकारान अजून थारावंक ना। सीईसीक जाय ती माहिती दियात असो आदेश सुप्रीम कोर्टान गोंय सरकाराक दिला। ह्या माहितीचो अभ्यास करून सीईसीन सुप्रीम कोर्टाक अहवाल दिवंक जाय। ही कामां जावपाची आसात। ब्युरो वांगडा महेश गाडी। दिल्लीत निर्भयाचेर जाल्ले सामूहिक बलात्कार आनी खुनाचे केशीत कोर्ट शुक्रारा ख्यास्त फरमायतले। डिसेंबरांत दिल्ली एके बसीत हो अत्याचार केल्लो आनी धांवते बसींतल्यान चलयेक वडिल्ले। कोर्टान चारय आरोपीक बलात्कार आनी खुना खातीर दोशी थारायल्यात। तांकां जल्मठेप काय फाशी हें शुक्रारा थारतलें। बुधवारा सुनावणी जाली। गुन्यांवकारांक फाशी दिवची म्हूण सगळे कडच्यान दबाव येता। आज दिल्ली गैंग रेप में आर्गूमेंट सेंटेंस के लिए था, उसमें नीचे डिफेंस की तरफ से हम लोगों की तरफ से सेंटेंस पर आर्गूमेंट कंप्लीट हो गई है। परसों डे आफ्टर टुमारो फ्राइडे 2:30 बजे के लिए सेंटेंस पर ऑर्डर जज साहब को करना है। ख्यास्तीचेर सुनावणे खातीर बुधवारा सकाळी चारूय गुन्यांवकारांक साकेत कोर्टा मुखार उबे केले। गुन्यांवकारांक चडांत चड ख्यास्त दिवची म्हूण पुलिसांच्या आदवोगादान मागला। बचाव पक्षाचो आदवोगाद म्हणटा त्या चारूय जाणांचो गुन्यांवकार म्हूण फाटलो रेकॉर्ड ना। राजकीय आनी लोकांच्या दबावा खाला तांकां फाशी फरमावची न्ही। तांचो गुन्यांव असामान्य न्ही।
नराधमांनी मेळून निर्भयाचेर चालू बसीन बलात्कार केलो आनी उपरांत ताका बसींतल्यान भायर वडयलें. गुन्यांवकारांतलो एकलो अल्पवयीन, एकल्यान आत्महत्या केली. उरिल्ले 4 जाण मुकेश सिंग, विनय शर्मा, पवन गुप्ता आनी अक्षय ठाकुराक कोर्टान मंगळारा बलात्कार आनी खुना खातीर दोशी थारायल्ले. आरोपी आड सगळे 13 आरोप कोर्टान सिद्ध जाल्यात. फाटल्या डिसेंबरान दिल्ली एके प्रवाशी बसीन घडिल्ले हे गजालीन सगळो देश शॉकात जालो. हे केशीन राजधानी दिल्ली आनी थंयच्या सुरक्षा वेवस्थेची लज वाऱ्यार घाली. उपरांत बलात्कारा विशींचो कायदो सरकारान बदल्लो. मात ते उपरांत पसून दिल्ली आनी मुंबय अश्यो गजाली घडपाच्यो उण्यो जाल्यो ना. बलात्कार करतल्यांक फासार मारल्यार तरी हे गजालींचेर नियंत्रण येत म्हूण लोकांक आशा दिसता. मात निमणें कितें तें शुक्रारा दनपारां कोर्ट सांगतले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आमदार विष्णू वाघाक भाजपाचे फुडारी अनंत चतुर्दशी उपरांत आपोवन हाडटले आनी ताचें कितें जालां तें विचारतले. विष्णून आपल्याच सरकाराचेर शेरेबाजी सुरू केल्ल्यान पक्षाक कोंत्र वता. प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकरान प्रुडंटा कडेन उलयतना हें मान्य केलें. बारीक सारीक गजालींचेर विष्णून मिडिया कडेन उलोवप सरकार आनी पक्षाचे नजरेन बरोबर न्हय. तो करता तें पक्षाक मान्य ना अशें विनय म्हणटा. कासाकोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण विष्णू कडच्यान कला अकादमीचें अध्यक्षपद काडून घेवपाचेर पक्षाचो विचार चल्ला. तुमकां दिसना की सरकारान हेचेर कितें एक्शन घेवपाची कशी? पक्षाक दिसना विष्णू वाघाचेर एक्शन घेवपाची कशी? एक्शन म्हणजे पक्ष विरोधी कारवाई तेणें कांय करूं ना. एक तेणें खंत प्रकट केल्या. खरें म्हणजे तें चड बरें जातलें मुख्यमंत्र्या कडेन तेणें उलयल्लें जाल्यार. तरी आसतना पार्टी म्हणून तेजी कितें अडचणी आसत, तेज्यो कितें तक्रारी आसत, ह्या चतुर्थीच्या 11 दीस जाले नंतर आमी ताका आपोवन घेतले आनी तेजे कडेन सविस्तर उलयतले. पक्षा तर्फे आपोवन घेतले तुमी? निश्चितपणे 11 दीस गणपती विसर्जन जावनी मागीर आमी पक्ष म्हणून ताका आपयतले. तेणी जर पक्ष सोडून गेले ते विष्णू वाघ जाल्यार कितपत तुमकां लॉस आहा बीजेपीक? विष्णू वाघ पक्ष सोडपाचो प्रश्नच ना. आनी सपोज गेले जाल्यार? सपोज बिपोज आहा ते मागीरच्यो गोश्टी आहा त्यो मागीर पळया. पूण म्हाका जाल्यार दिसता विष्णू वाघ हे भारतीय जनता पक्षा बरोबर कायम आसतले. कितें तक्रारी आसत तेज्यो, कितें हें आसत जाल्यार त्यो आमी सुटावे करपाचो प्रयत्न करतले. तेंचेर कारवाय अशी केन्नाच जावची ना? न्ही, पक्ष विरोधी कारवाई तेंच्यांनी कांय करूं ना न्ही तशी. मागीर सरकारा बद्दल तेंच्यांनी मत प्रगट केलां. पक्ष विरोधी कारवाई करूं ना. पक्षाक मान्य आहा तें? मान्य ना. कारण कितें आसा तें मुख्यमंत्र्या वांगडा बसून पक्षाचे पदाधिकाऱ्यां वांगडा बसून तर चर्चे करीत आसत न्ही जाल्यार हें सुटावो जावपाक ताका मार्ग मेळटलो. म्हणजे पक्षाक तेंचें मत मान्य ना? मागीर अशें जाहीर वचून प्रत्येक आमदार तर कितें बारीक बारीक गोश्टीक लागून तर पत्रकबाजी करपाक लागलो जाल्यार हें जनतेक सुद्दां आमचे कार्यकर्त्यांक सुद्दां हें बरें दिसना. एक योग्य संदेश वतना हो. अशा टायमार पक्ष कितें संदेश दिवंक सोदता तांकां? की आमी म्हणटात की तेंची कितेंय जर कामां उरलीं आसत न्ही जाल्यार सरकाराच्या जे सरकार प्रमुख आहा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर तेंचे कडेन तेंच्यांनी चर्चा करून मागीर कामाचो प्रस्ताव वळेरी आसा ती तेंचे कडेन दिवची आनी निश्चितपणे म्हणजे बाकीच्या मतदारसंघांत जशी कामां जाल्यार तशी सगळी म्हणजे सांत आंद्रे आसूं किंवा जे कितें म्हणटात ती कामां सगळीं जातली. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.